काल रात्री श्रीनगर पावून तक्षण आमगे इंटरनेट कॉल कसं ॲक्सेस करू जाय नाशिल्लें. कसं की लकीली आमगे एक रब्बूक रूम मेळ्ळें. नेक्स्ट दिवस हुची आमगेल फर्स्ट विजिट श्रीनगर व्याली दखून 1000 फीट वैरी ಗೋಪಾದ್ರಿ ಗುಡ್ಡೇರಿ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ एक ओल्डेस्ट शिवालय शंकराचार्य देवस्थान हंग वयर दखून सगळे श्रीनगर दिसता. या व्ह्यू आम्ही त्या साईड काही की ते तो रब्बिलिंते या देवस्थान वच्चाक 300 स्टेप्स चढका. शिकार राईड आईली अंते 1 घंट्याच्या राईड. शिकार राईड पळोवच्याक चिकी बोरिंग दिसतलें. आमगेल मन केदन शांत जालें म्हणून कळेनी. नेचर म्हणलें कितलें पॉवरफुल पळया. आमगेल राईडर मागशीच पळया. हाऊस बोट पुरा देवदार रुक्कार कच्चिकली. शिखर रायडाचे मेन अट्रॅक्शन फ्लोटिंग मार्केट. तांगेल बिझनेस करची ರೀತಿ मस्त इंप्रेसिव्ह म्हणत. खाण दखून अंगवल ते पूरा मेळटा बट चिकीची प्रीमियम रेट अंतू. हे काश्मीरच व्हिडिओ रेकॉर्ड करच्याक प्लॅन आशिल्लें. आमकां जाल्लें एक्सपिरियन्स नेक्स्ट कोण जो काश्मीर येतना जनांक सांगू का म्हणून एक व्लॉग करूंक पडलेलें. टाइम गेलेलें कळेनी. शिखर राईड जाल्या नंतर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस पडलेलें. सनसेट जतस तशी थंडाई चढतस. ऑलमोस्ट टेम्परेचर 0 डिग्रीक पावला. रूम अंतू हून वारी येवच्याक AC हंतू हून जावच्याक बेड हीटर. हे इतलें पुरा आसल्यार पावून आशिल्लें. थंड थंड वारें कितलें वली पांगुरल्यार पावयना. दाट वली आशिल्लें ते मस्त झड आशिल्लें. आमगेल वैरी कसं की वेट दवरलें म्हणकीची जत आशिल्लें. गुड मॉर्निंग. 8 घंटे जाल्ले. आमी डेकत्लॉन दुकान हाडलेलें. मस्त लायक आसा. या 20 डिग्रीचे जाल्यार ओड ना पावता. हांगा 1 डिग्री आसा जाल्यार पावता. पॅकिंग पुरा जाल्लें. नेक्स्ट आमी सोनमार्गाक भायर सरली ती. आमी हांगा रब्बिलिंती यंग स्नो व्यू म्हणून लगेच येता. घाट नंबर 15 थंय दुखून लगेच येता. मस्त लग्गी अशी वचून रायट काडल्यार घाट नंबर 15 येता. तुमकां दिशा पुरो हे अशी यू शेपर आसा. सो स्टार्टींग दुखून फुल्ल घाट नंबर अशें स्टार्ट जाता. घाट 1 2 3 4 5. सो आमी 15 देविलींती थंय वता आसात. आमी हांगा पार्क केला पळया. नेक्स्ट काश्मीर कोण विजिट करचा प्लॅन आसा की तांकां व्हिडिओ शेअर करेंती. आमगेल एपिसोड 1 पळयन जाल्यार लिंक कमेंटान दिता पळयेंती.